असे केले या बाबूने पेन्नीची वाट सरी लायली नोकर सेवक म्हणून सेवक म्हणून बाबू मिशन 30%
तेव्हा माझ्या रस्ते महाराजा तुझ्यावर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर सुद्धा खड्डे पडलेले आहेत महाराजा. हे खड्डे पुरवपाक सरकारार पैसे ना महाराजा. या सरकाराक बरी बुद्धी दे महाराजा. आणि जे आमचे बाल गोपाळ या खड्ड्यावरून सकाळी कामाक वयतात सांजे घरा वयतात त्यांका सुखी राग रे महाराजा. प्रवीण भाई आयज कितें केल्यात तुमी? आयज हांगासर सगळे पेडण्यान सगळे खड्डे पडलेले आहा आनी हांगासर आमदार आसा पळय तो कित्याक हांगासर हे घेयना कितें हे खड्डे पुरपाचे म्हणून. अशें ना म्हटल्यार आमचे हांगासरले आमचे पेडण्याचे आमचे सगळे कितले जाण हांगासर पडलेले आहा ह्या खड्ड्यांनी. पडले थोडे मेलेय बी थोडे डॅमेज जावन घराय आसा पूण हे सरकाराक कितें पडलेलेच ना म्हणून आमी आयज हो आवाज उठयल्लो आसा. आयज भजन केलें आमी बाबूक लागून कित्याक हे पळय रोड केल्या पळय ह्यो फकत MVRान हेंकां कमिशन दिवन हेंकां गाडयो दिल्ल्यो ऑडी त्योच ऑडी हेजेर चलोंक शकता ह्या रोडाचेर. हे रोड पासून सारके करूंक ना. सगळे जगलिंग जाता हांगासर आमच्यो गाडयो चलना. अशें आमचे पेडणेकारांचे सगळ्यो गाडयो मोडून वतात घरान. तांकां हांगासर पयशे ना सद्या. त्यो गाडयो सारक्यो करूंक जाय लोकांक. आनी हे रोडार खड्डे पडल्या ते हेच्या कडेन जायना म्हाका दिसता. ते हांगासर येवन CMान हे कशें तरी जावन जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची हेजेर आनी हे खड्डे सगळे पुरोवन दिवचे आमकां. इतलेंच म्हाजें मागणें. मेन बाबूक हांगा मेन म्हणजे कितें आहा बाबूक हे खड्डे कित्याक दिसनात तो हांगासून मानेक बेल्ट लावन वयता. हांगा पेडण्या बसता पळय गाडयेन तो मानेक बेल्ट घालून वयता. तो मान असो करून वयता. सकयले खड्डे तो पळयना. ताका ह्यो त्रास जाता. आम जनतेक ह्यो त्रास चाललो आसा सगळो. ह्यो त्रास जाता तो आम जनतेक कळ्ळें न्हू. आनी हे तेणी बेगिनात बेगीन पुरोवपाचें. आयज पळय कितें जालें तेंचो ह्यो आमचो JP नड्डा येयला तेंच्यांनी बँड घेवन स्वागत केला. हांगा लोक मरतात. उपाशी जे गोरवां बिरवां आपल्याची केल्या ते हडून हडून सगळे बुडलेले अक्षरशः सबंद लोक रडटात त्राईम दाईम करतात कळ्ळें न्हू. हे बाबून आयज कितें केल्लें फक्त ते जयकार फक्त गोंय दाखोवप करतात सगळे नाटकां कळ्ळें. आज वाचपा वचपाची तांकां गरज नसली इतकी हे करपाक तेंच्यांनी. सामान्य मनीस हांगा रडटा तांकां पळोवंक जाय हेंच्यांनी. बेश्टे हे करपाचें ना. हे बेश्टे नाटकां चल्ला BJP. आज आमी हांगा सगळे जमलेले आसा. हेचें कारण आज सगळ्यांक खबर आसा की रस्ते खुबशे पेड्ड्यार जाल्लेले आसा. खड्डे पडलेले आसा आनी नाविलाजाक आमकां हे हांगा भजन करचें पडलें. हे भजन करपाची पाळी येयली ही बाबूक लागून. कारण बाबून जर ही पयलींच जर वेवस्थीत रस्ते करून जर तांकां नियोजन करून जर रस्ते केल्ले जाल्यार ही परिस्थिती आमच्या पेडणेकारांचेर किंवा ह्या सबंद गोंयाचेर येवची नासली. आज ह्या खड्ड्यांक लागून कितलेशेच लोक मरून त्रासान पावल्ले आसा. तेंचे भुरगीं बाळां सगळीं रडटात आतां. हे कोणाची कर्मां? ही सगळी कर्मां बाबूची. जर आमी हेका निवडून हाडटा कित्याक लागून? कारण हे रस्ते आमकां वेवस्थीत जाय. उदकाची सोय वेवस्थीत जाय जाल्यार हे रस्ते तो सांगता आपूण इतलीं वर्सां की आपूण सगळो विकास केलो डेव्हलपमेंट केलो. हीच तेची डेव्हलपमेंट? फक्त तेणी उलोवपाकच जाणा तो. आपूण रस्ते केले खंयचे उदक दिलें हे दिलें. कोणाच्या घरांत उदक पावलें अजून? नळ दिल्या सगळे नळ कोरडे पडल्या. कित्याक लागून? हेचेर लक्ष आसा? तो फक्त कितें कामां करता म्हणटा. कमिशन पडलें खिशान काय तो सायडीन रावता. फाटल्या फावटीन 15 दिसां पयलीं आमचे PWD मिनिस्टर गोंयचो दिपक पावसकर हांगा येयल्लो. हांगा सगळं तेणी पाहणी केली आनी पाहणी करून गेल्या उपरांत हे सगळे खड्डे पुजयता म्हणून सांगले. जाल्यार आज पर्यंत तेचो पत्तो ना. अजूनय खड्डे तशेंच आसा. जाल्यार ही फक्त आश्वासनात. ही बाबून तांकां फक्त आपूण दाखोवन फक्त तेंच्या फाटल्यान लागप ना. कोणचें कर्तव्य हे? आमी लोकांक बारीक लोकांचे हे कर्तव्य की हे रोड करप म्हणून. तुम्ही बाबूक आमी निवडून कित्याक हाडलो? तूं फुडें सरोन तें काम करप न्ही आनी तूं फाटल्यान रावता. फक्त एकच काम तितलेंच करता. JP नड्डा येयलो जाल्यार थंयसर तुमी ढोल ताशे घेवन धांवले मरे. सगळे सरकार BJPचे सरकाराचे सगळे कार्यकर्ते आनी सगळे मिनिस्टर लोक सगळे धांवले. कित्याक लागून धांवले? ते ताका ढोल ताशे घेवन धांवंक जाता जाल्यार हांगा हे खड्डे पडले लोक मारता जाल्यार थंय तुमी कित्याक धांवना? ते काम करा मरे. पयलीं लोकांक सगळ्यांक सुसागाद दवरा मरे तुमी. जाल्यार तुमकां लोक सांबाळटले न्ही. तुम्ही लोकांक सगळ्यांक दुखान घालतात आनी तुमकां कशे लोक सांबाळटले? आयज पेडण्याची परिस्थिती खरीच
दयनीय जाल्लेली आसा. मूलभूत गरजे जे आमी म्हणटात, उदक, रस्ते, लायट नासता टायमार, रातची लायट वयता, दिसाची पासून करंट ब्रेकडावन जायत असतात, शटडावन घेत असतात टायम टू टायम. कळना कितें प्रॉब्लेम आसा तो. नळ म्हणटा ते उदक म्हणटा ते सारकें पावना. पिवपाच्या लायकीचें उदक आसा जाल्यार तुमीच पळयात. आतां आमी येयले ते रस्त्याचेर. रस्तो जाल्यार तुमकां आनी सांगपाचीच गरज ना. कितलेशे प्रत्येक गांवांतलो व्यक्ती आयज जागा उरलो आसा आमच्या एरियात. प्रत्येक घरातलो व्यक्ती हात ना पांय मोडलो जाल्यार घरान दिश्टी पडटाय. आनी तेचे जबाबदार सरकार आसा. हेका लोक पयशे फारीक करतात. रस्तो म्हणात, उदक म्हणात, लायट म्हणात, ही गोंयांत फ्री ना हें जाणून घेवचें सगळ्यांनी. हेका लोक पयशे फारीक करतात आनी तेची सर्वीस रिटर्न दिवपाक तेंचे कडेन जमना. जाल्यार हे सरकार आनी कितें दितले? हे मूलभूत गोश्टी जर पयशे फारीक करून लोकांक रिटर्न मेळनात जाल्यार लोकांक कितें म्हण मेळटलें सरकारा कडल्यान? कसली अपेक्षा करची सरकारा कडल्यान? सो आयज हेचे आमी निशेध करता. ही जर रस्त्याची परिस्थिती आहा तेची पाहणीची आनी कसली ढोंकी नाटकां ही चल्लेली असतात. 15 दीस जाली, इलेक्शन आतां लागीं येयलें, परत एकदां पाहणी जातली. पण पाहणी कसली? कमिशन वाडोवपाची? रस्त्याक सर्वीस कोण दितलो? सर्वीस रोड नासतना हो रस्तो जाला. उगव्या पासून आयज जर तुम्ही हांगा मेरेन पळयत जर खाजना मेरेन जाल्यार सर्वीस रोड ना सारको. सर्वीस रोड ना तो ना. लोकांच्या गांवांचे जे गांव आसा तेंचे लिंक ना. हांगासर आतां सबवे जाय आसलेलो, अंडरवे ना. मागीर थंय कॅटल पास, ज्या जाग्यार जाय थंय कॅटल पास ना. जंय आमकां व्हेहिकुलर पास आसपाक जाय त्या गांवांनी व्हेहिकुलर पास ना. मागीर रस्तो कोणाक जाता? लोकांक हेचो फायदो ना. लोकांनी फक्त जीवूच दिवप ह्या रस्त्यान. मागीर कोणाक फायदो? हो रस्तो कोणा खातीर जाता? डायरेक्ट हांगासून दिल्ली वचपाक आनी गोंयान येवपाक? लोकांचें कितें? गोंयकारांचें कितें? सामान्य जनतेचें कितें? तेंची कोण विचारपूस करप? कोणी करप ते? पंचायतीन आमी टायम टू टायम रेजोल्युशन घेतलें, आवाज उठयलो हेचेर. आमी मागले तांकां की आमकां विश्वासान घेयात, लोकांक भितर विश्वासान घेयात आनी तेच्या उपरांत हो प्लान चॉकआउट करात. पण खंयच पंचायतीकय कोण विश्वासान घेयना, लोकांक विचारिनात. बिंदासपणे बेदिक्कतपणे म्हणटात तशें लोकांच्या जिवाचेर खेळटा आयज सरकार. हे अशें म्हाका म्हणपाचें आनी हेचे आमी तीव्र निशेध करता. येस. वत्रादेवी ते पणजी पर्यंत नॅशनल हायवे आणि नॅशनल हायवे असताना एका जवळ 10 वर्षापासून हे मोठमोठे खड्डे पडलेले असतात आणि जवळजवळ 3 वर्षापासून ह्या हायवेचं काम सुरू केला, पण खड्डे असत तसेच असत. प्रत्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पावसकर आणि बाबून या खड्ड्याची पाहणी केली, पण खड्ड्याची सुधारणा जावंक ना. म्हाका दिसता ह्यो पावसकर आणि बाबू की आपणा फुडली बीजेपीची तिकीट मेळटली काय ना ह्या हेतू विवंचनेतच असत आणि इकडे खड्ड्याचा दुर्लक्ष जाल्लो आसा. आज आम्ही ह्या भजन करून ह्या निमित्तान तरी सरकारचा आणि बाबूचा ह्या खड्ड्याचे लक्ष जावचा असं म्हाका दिसता. ताका लागून आम्ही ह्या भजन आज केल्लो आसा. आमकां आतां गोंयच्या सरकाराचेर विश्वास ना. हो एकय आमदार पात्र ना. आयज पेडण्यान 2 आमदार, दोनूय आमदार सत्तेन आसात. हे खड्ड्यांची परिस्थिती तेंच्यांनी येवन पळोवपाची. बाबू जर 6 म्हयने ना जाल्यार एका म्हयन्यान नाल्यार 3 म्हयन्यान खंय तरी पेडण्या येता, ताका काय हो प्रॉब्लेमच येना. आणि नरेंद्र मोदी जो आमचो देशाचो पंतप्रधान आसा त्याने पेट्रोल जे वाडयला ते पेट्रोल पंपाचेर जे बॅनर लायल्या ते बॅनर लावन आणि दाडी वाडोवन हे पेट्रोल कमी जावचें ना. तेणी दाडी वाडटा तशी तो रेट वाडयता. आम जनती ही खड्ड्यान पडोनच आयज मेल्या. गाडयेची नासधूस, तितून पेट्रोल डिझलाचे आयज जेवपाक खावपाक सरकाराक येना. आणि हे करोडांनी पयशे हे नाड्डा आणि फड्डा करून तेंचो सत्कार करपाक हे पिड्ड्यार करता जनतेचे. ते बाबूक आणि हांव डेप्युटी सीएमाक आणि आमच्या प्रमोदाक सांगूंक सोदता ते तेचो सत्कार करतात. ते तिकीटेक लागून करूं नाकात रे. काम करात लोकांचे आणि इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट जायत. आणि हे ते जे पयशे युटिलायज करतात आमच्या आम जनतेचे ते खड्ड्यासाठी वापरात. नाजाल्यार तुम्ही पेडण्यान ह्यो परिस्थिती बघात आणि पेडणेकारांचे कितें हाल जातात न्हू तो तेतून तांकां सुटकारो दियात ही आमची मागणी आसा. येस. घोषणा दितले. बाबूचो दहन करा. जाळी
आजगावकर हाय हाय बाबू आजगावकर हाय हाय बाबू आजगावकर हाय हाय चाराण्याची सुपारी माझ्या सरकार भिकारी पेट्रोल होते थोडे मच्छे सगळे गाडी गावाच्या सगळं बाहेर काढून धरू गाडी आहे ना चाराण्याची सुपारी बाबू भिकारी चाराण्याची सुपारी बाबू भिकारी बाबू आजगावकर 30% कमिशन बाबू मिशन 30% कमिशन बाबू मिशन 30% कमिशन बाबू मिशन 30% कमिशन काय अडकत माहिती का मेंदू फुटलं झाली आता आग लावून घेऊन ये सगळे लागला पेट्रोल आता तुझं काढलंय Beep beep.